ह्यान आदी सनबर्न आयोजकांनी हो महोत्सव दक्षिण गोंयांत आयोजित करपाचे थारायले। मात दक्षिणेच्या लोकांनी तशेंच सगळ्या आमदारांनी आणि मंत्र्यांनी सनबर्नाक खर विरोध केल्लो। ह्या विरोधाक लागून दक्षिणेत सनबर्न आयोजित करचे बदला तो उत्तर गोंयांत करपाचो आयोजकांचो प्लॅन आसतलो। धारगळे सनबर्न जावपाची शक्यताय आसा। बुक माय शो वेबसायटीचेर ही सुवातूय दाखयल्या। ह्या प्रकाराक लागून आता पेडण्यां बोवाळ पडला। आमदारा सयत थळाव्या लोकांनी धारगळे जावपी सनबर्नाक खर विरोध केला। सनबर्न महोत्सव धारगळे जाल्लो आमकां नाका, तेन्ना महोत्सवाची सुवात बदला, ना जाल्यार रस्त्यार देंवतले म्हूण आमदार प्रवीण आर्लेकरान शिटकावणी दिल्या। जे पळय आयज सनबर्न रातीच तेंच्यांनी डिक्लेअर केला जाल्यार म्हाका तेजी कांय खबरच नासली कितें हो सनबर्न हांगा धारगळे जाता। तेका लागून हांव सांगूंक सोदतां, जे पळय हो सनबर्न आसा तेका सनबर्नाक म्हजो सारको ठामपणे विरोध आसा आनी हांव हे सनबर्ना वांगडा ना। जे पळय आयज तेंच्यांनी सनबर्न आमच्या धारगळेन, जे आमच्या पेडण्यान, ही संस्कृती आमची पेडण्याची न्हू, जे पळय आयज हे सनबर्न हाडटा ते तेंच्यांनी ते कोस्टल लायनीक हाडचो। जे पळय पयलीं आहलो तो स्टार्ट केल्लो, जे आग्नेलाक तो कलांगूट केल्लो, कलांगूटसून तो अंजुना आतां इतले वर्स जालो, अंजुनासून ते आतां धारगळे हाडटात। कोस्टल लायनीक तेजे अंजुनासून आतां तेंच्यांनी तो मांद्र्या करचो, कित्याक हांगासर करचो न्हू, धारगळे हांगासर बीच ना, बीच लायनीक तेंच्यांनी करचें। एक चान्स दिवचो, मांद्र्यांकूय दिवचो, मांद्र्यांक हयसर करून घेवचो तो। म्हाका दिसता हे जे पळय आयज हांगासर धारगळे करता तेजेर म्हाजो सारको ठामपणे विरुद्ध आसा आनी हांव धारगळेन ते करूंक दिवचो ना। कित्याक जे पळय आयज तेंच्यांनी डिसिजन घेतलेलें आसा, हे डिसिजन घेतलेलें त्या डिसिजनाक म्हाका कांय खबर ना आनी आयज तेंच्यांनी डायरेक्ट डिक्लेअर केल्लें आसा की ते सनबर्न आनी धारगळे जाता आनी टिकेटी ते स्टार्ट करतले म्हणून। जेन्ना पळय हे सनबर्न तेंच्यांनी आयज बंद करिना जाल्यार हांव सगळे आख्खे पेडणेकार आमच्या लोकां वांगडा आसतलो आनी लोकां वांगडा हांव रस्त्यार येवन हो सनबर्न बंद करून दाखयतलो। म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाका दिसना सनबर्न ह्यो जावंक शकता असो, कित्याक दोन रिजन्स आसा। एक तर इतली व्हडली जागा थंयसर अवेलेबल ना, दुसरें म्हणल्यार आमचे लोक आहात ते आमची संस्कृती आनी आमचे कल्चर मेंटेन करतात आनी तुमी हालींच पयले आसतले दिपोत्सव आनी इतले फंक्शन करतात ते आमचे ओल्ड ट्रेडिशन आनी ओल्ड कल्चर आमी फुडें हाडटात। सो त्या प्रमाणे आमी आमचें काम करप चालू आहा आनी म्हाका दिसना आनी खंयच्याच भशेन सनबर्न ह्यो मांद्र्यान येवंक शकना। आतां हांव न्यूजाचेर कळ्ळें, म्हाका ट्वीट केला तेन्ना की धारगळी सनबर्न जाता। एक्चुअली म्हाकाच खबर ना कितें सनबर्न येता की ना, कित्याक पयलीं म्हटल्यार ती कॉन्स्टिट्युएन्सी आमदार आहा थंयसर, तेची जबाबदारी आहा। अशें कितें येता करप ना करप तेचें डिसिजन आहा, तेणी डिसिजन घेवंक जाय। हांव पयलीं डायरेक्ट इंटरफियर जावंक शकना। पूण हे पेडणे तालुका तुवें सदांच म्हणलां आपूण पेडणे खातीर आसा म्हणून, आनी सदांच म्हटलां जेन्ना खंय इनजस्टीस रॉंग जाता आनी जेन्ना कोण मूव करना, कोण उलयना, कोण वोगी बसता तेन्ना हांव इंटरफियर जातलो। आतां जर थंयसर कोणूय जर लिडर आनी कोणूय हे जर लोकां वांगडा रावतात, सपोर्ट करतात, डेफिनेटली तो कोण काम करता ते करून दी। हांव इंटरफियर बसतो जावंक शकना जो पर्यंत थंयसर लोकांक दिसता की बाबा अरे हांगासर इनजस्टीस आमकां जाय, मदत जाय, हेल्प जाय, डेफिनेटली हांव। आज तुमकां सगळ्यांक कळ्ळें की सनबर्न म्हणटात ते धारगळीन खंय तरी येता, बरोबर। आतां आमी एक पंच मेंबर, आमकांच खबर ना, पंचायतीक खबर ना, पंच मेंबराक खबर ना, आमच्या ह्या भागाच्या आमदाराकय खबर ना। ह्या जर काय आसा ह्या आतां आमकां पंच मेंबराक आनी आमच्या लोकांक हे काळोखान धरून ह्या तुमी करतात, ह्या बरोबर न्हू। ह्या जर असले जे आसत, आतां जर तुमी ते सनबर्न जर हयसर जर केले जाल्यार आदी पयलीं रस्ते आदी पयलीं सारके ना, बरोबर। हयसर ट्रॅफिक वाडटलो, ह्या वाडटलो, तळीमळी खबरी खूब आसत जातले हयसर, बरोबर। सो तेका लागून आमचो धारगळकारांचो लोकांचो म्हणतो तो ताका विरोध आसा। गोंयांत सनबर्न नाका म्हूण 30 पंचायतींनी सनबर्नाच्या विरोधात थाराव घेतला। अशें आसूनय सरकार सनबर्नाक परवानगी दिता। सरकाराक लोकांच्या मतांची कदर ना असो आरोप आपाच्या अमित पालेकरान केलो। जर सरकारान धारगळे सनबर्न महोत्सवाक परवानगी दिवंक ना जाल्यार सुवात निश्चित जावचे पयलीं जायरात करप हो एक गुन्यांव आसा अशें पालेकराचें म्हणणें। पळय हांवें एक तिकेट बूक केल्ली, लास्ट टायम कंप्लेनूय केल्ली की आमचे ट्युरिजम मिनिस्टर आसा तांणी एक क्लियर स्टेटमेंट केल्लो की गोंयान सनबर्न अजून आमी परमिशन दिवंक ना। तेन्ना जर कोण तिकेट विकता आनी तिकेट जर कोण घेता जाल्यार तांणी कंप्लेन करची म्हणून गोवा पंजीम पुलीस स्टेशनार हांवें सनबर्ना अगेन्स्ट कंप्लेन केल्ली की म्हजे कडल्यान तांणी पयशे घेतल्या आनी तिकेटूय अजून धाडूना आनी तिकेट जागोय फायनलायज नासतना एक क्रिमिनल ऑफेन्स रजिस्टर करचें म्हणून। अजून पर्यंत म्हाका पणजी पुलीस स्टेशना कडल्यान किंवा पुलीस डिपार्टमेंटा कडल्यान ताचेर इन्क्वायरी करपाक आपोवना, जावं कंप्लेंटूय रजिस्टर करूना, कांय करूना। आज म्हाका एक मेसेज आयल्या फ्रॉम बुक माय शो, हांवें जेन्ना तिकेट बूक केल्ली की
The venue for Sunburn Goa 2024 on 28th December 2024 at 2 p.m. is Dhargali Goa. म्हणजे गोंयान इतली स्कॅमां आसतनाय इतली स्कॅमां चलता आसतना सरकार हे कशें चलयता? आज सरकारान दारगळे तांकां परमिशन दिला हाचे बद्दल म्हाका दिसता क्लियर कट सरकारान स्टेटमेंट करचो पडटलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.